सरकाराच्या स्थापनेचे घोषणे उपरांत सुमार 3 महिन्यांनी म्हादय प्रवाह म्हणल्यार म्हादय उदक व्यवस्थापन प्राधिकरण अधिसूचित जाला। या प्राधिकरणाचे मुख्यालय पणजे आसतले। म्हादय उदका वाद लावादान 14 ऑगस्ट 2018 वर्सा उदक वाटपाविशीं निर्णय दिल्लो। ते उपरांत केंद्रीय उदका आयोगान कर्नाटकाच्या कळसा बंडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआराक मान्यताय दिल्ली। देखून गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागिल्ली। हाचे वांगडाच केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय आणि उदका वाद आयोगान उदक व्यवस्थापन प्राधिकरणाची मागणी केली। त्या प्रमाण केंद्र सरकाराच्या जलशक्ती मंत्रालयान म्हादय प्रवाहाची घोषणा केली। केंद्राच्या घोषणे उपरांत 3 महिन्यांनी हे प्राधिकरण अधिसूचित केला। केंद्रान म्हादय उदका प्राधिकरणाचे स्थापणुकेक हयकार दिवप ही बरी गजाल आसा, पूण ह्या प्राधिकरणाचे म्हादयच्या उदका वापराचेर नियंत्रण आसप ही गोंया खातीर चिंतेची गजाल आशिल्ल्याची भिरांत काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरान उक्तायल्या। उदकाची समस्या गोंयकारांक नवी ना। दर वर्सा एप्रिल मे म्हयन्यात शारा सयत गांवगिऱ्या वाठारांतले नळ लेगीत सुक्यार पडटात। सरकारान हर घर जल येवजण दाखले दिता खरे, पूण एप्रिल आनी मे म्हयन्यान नळ सुक्यार पडून लोक उदकाक पादेशीर जातात ही गजाल तितलीच खरी आसा। गोंयांतल्या गांवांनी आप मजत गट आपले सामान विकपाक बसतात, पूण तांचे कडल्यान पंचायत वा पालिका सोपो घेतात। हो सोपो कर घेवप बंद करचे अशी मागणी बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगसान केल्या। हे विशीं आमदारान पंचायत मंत्री माविन गुदिनोक पत्र बरयलां। दोन 2024च्या लोकसभा वेंचणुके खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्स उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्यान वेंचणूक लढयतले अशी घोषणा रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परबान केली। सांत आंद्रे मतदारसंघातल्या गोवा वेल्ला वाठारांत आयोजित मेळाव्यात परबान ही घोषणा केली। वेंचणुके आदी आरजीपीन उत्तर आनी दक्षिण गोंय खातीर आपले समितीचे वांगडी जाहीर केल्यात। आरजीन गोंयकारांचो विश्वास जिखला आनी गोंयकारांच्यो आमचे कडल्यान अपेक्षा लेगीत वाडल्यात। देखून आरजी लोकसभेच्या दोनूय सुवातींचेर वेंचणूक लढयतले अशें मनोजाचें म्हणणें।
आयज या दिसा म्हजें सपन खरें जालें. कोंकणी साहित्याचो म्हालगडो दामोदर भाई मावजोन ज्ञानपीठ पुरस्कार स्विकारल्या उपरांत आपलें मत उक्तायलें. कोंकणी लेखक भाई मावजोक तांच्या साहित्या खातीर प्रतिश्ठेचो ज्ञानपीठ पुरस्कार गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हांच्या हस्तुकीं भेटयलो. पितूळची वागदेवाची मुर्ती तांकां पुरस्कार ह्या रुपान भेटयली. गीतकार गुलजार, कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, भारतीय ज्ञानपीठाचे अध्यक्ष विजेंद्र जैन ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. राजभवनाच्या दरबार हॉलांत ही कार्यावळ घडोवन हाडली. फाटल्या कांय दिसा सावन पेडणेच्या कोरगांव वाठारांत रातच्या वेळार काळे कपडे घालून एक बायल मनीस लोकांक भिवयता असो प्रकार उक्ताडार आयला. हो सगळो प्रकारचे पुरावे कुशीक आशिल्ल्या घराच्या सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाल्या. फांतोडेच्या 3 ते 4 वरांचेर रस्त्यान यो वच करपी लोकांक भिवपाचो प्रकार सुरू आसा. ही बायल मनीस पर्यटक आसून लेगीत हो प्रकार कोरगांव वाठारांत चालूच आसा. सांगे वाठारांत पावसा पयलींच्या कामाक सुरवात जाल्या. तशेंच 100 कोटीच्या वयर भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम लेगीत युद्ध पातळीचेर सुरू आसा. रान आशिल्ल्या कारणान काम पुराय जावपाक वेळ लागता. ताका लागून लोकांनी आमकां सहकार्य करचें, आडमेळे हाडचे न्हय अशें आवाहन आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या कार्यकाळाची 9 वर्सां पुराय जाल्ले खातीर भाजपाचे सद्याक जैत सुवाळे मनोवप चालू आसा. पूण प्रधानमंत्र्यान ह्या 9 वर्सांत कितलीं कामां केल्यांत आनी कितलीं कामां करुना हाचेर तांकां प्रस्न विचारपाक जाय अशें म्हणीत काँग्रेसीचो म्हणयारो संजय निरुपमान टिका केली. भारताक अर्थीक नदरेन सक्षम करपाक मोदी सरकार पुराय तरेन फेल जाला असो आरोप निरुपमान हे वेळार केलो. तशेंच हे सरकार गरिबां खातीर न्हय जाल्यार गिरेस्तां खातीरूच वावुरता अशी टिकाय ह्या वेळार काँग्रेसीन केली. तशेंच म्हारगाय, बेरोजगारी, भूकमारी, भ्रष्टाचार अशे 9 प्रस्न मोदी सरकार कित्याक सोडोवपाक पावना अशें म्हणीत काँग्रेसीन मोदी सरकाराचेर टिका केली. मिरंग तेंकलो तरी गरमी कमी जावपाची चिन्नां दिसनात. गरमी वाडटकीच आंगावयल्यान घाम गळपाक लागलो आनी कालोर सोंसू नजो जालो. कांय दर एकल्यान थंडगार उदकांत न्हांवचें अशें दिसता. अशा वेळार चडशा जाणांची पावलां न्हंयो, बांद आनी हेर उदका स्त्रोत्रांचेर वळटात. फाटल्या बऱ्याच दिसाच्यान गरमी सोंसू नजो जाल्ल्यान दिवचल म्हालांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या उदका स्त्रोत्रांचेर सध्या न्हांवपाक गर्दी जाता. फाटल्या कांय वर्सांच्यान पर्यटना खातीर फामाद आशिल्ल्या साळांतल्या बांदाचेर न्हांवपाक गर्दी जाता. हे बांद तर चडशा जाणांक आकर्शीत करता. हेर कांय वाठारांत तरणाटे न्हांवपाचो घोस्त काडटना दिसून येतात. चार बाय
बायलां बियर घेवपाक आयलीं आनी गल्ल्यार हात मारलो. तुमकां आयकून अजाप दिसतलें, पूण ही खबर खरीच आसा. आयतारा वास्कोच्या बायणा वाठारांत हो प्रकार घडलो. सकाळी सुमार 11 वरांचेर 4 बायलां आनी 2 भुरगीं एका सोऱ्याच्या दुकानाचेर बियर घेवपाक आयिल्लीं. बियरीचें नांव खबर ना, पूण ही दाखय ती दाखय म्हणून बेठीच बोटां दाखोवपाक लागलीं. इतले मजगतीं एकल्या भुरग्यान गल्ल्यार हात घालो. दुकान धनियान हो प्रकार पळयलो आनी 2 कानार ओडलीं. पुलिसांक आपयलो जाल्यार तांणी थंयच्यान पळ काडलो. नव्या संसद भवनाचे आयतारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. सकाळच्यान संसद भवनांत विविध कार्यावळींचे आयोजन लेगीत केल्लें. होम हवना पासून ते राजदंडाची प्रतिष्ठापना करपा मेरेनच्यो सगळ्यो विधी संसद भवनाच्या उक्तावणा वेळार केल्यो. संसद भवनांतल्या सुचोवणी फलकाचें लोकार्पण करून लोकसभेच्या अध्यक्षाच्या कदेला कडेन सेंगोल दवरली. ग्रामसभेच्या एजंडा वयल्यान चिंबल ग्रामसभा बरीच तापली. ग्रामसभेच्या सुरवेकूच जेन्ना चिंबेलच्या सचिवान एजंडाचें वाचप केलें तेन्ना थळाव्यांनी बोवाळ घालीत ही एजंडाची प्रत ग्रामसभा सुरू जावच्या पयलीं कित्याक दिवना असो प्रस्न करून सचिवाक उजरावन काडलो. एजंडा पयलींच कितें आसा तें कळपाचो नेम नाशिल्ल्यान ही ग्रामसभा तहकूब करपाची मागणी जावपाक लागली. पूण सरपंचान अचकीत ही ग्रामसभा तहकूब जाल्ल्याचें जाहीर करत पंचायतीन आपली वाट धरली. इंदिरा नगरांत बेशिस्त पार्किंग, मुसुंडी आनी हेर विशयाचेर कांय चर्चा जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी भरपूर तिडक उक्तायली. भारताची वळख संस्कृतींतल्यान घडटा. लोकांनी आपले कौशल्य, बुद्धी, ताकद आनी अणभव भारताच्या जडणघडणेक दिलो जाल्यार निश्चित रित्या 2047 भारत विकसीत देश जातलो अशें मत कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन उक्तायलें. C20 परिशदेच्या उक्तावणा उपरांत मंत्री उलयतालो. कोंकणी फिल्मा खातीर थिएटर ना जाल्यार कोंकणी फिल्मांक बरे दीस कशे येतले. कोंकणी फिल्मां आयलीं जाल्यार कोंकणी फिल्म पळोवपी आसपाक जाय. पूण आयज OTT प्लॅटफॉर्मान कोंकणी फिल्मा खातीर बरे दीस हाडल्यात. OTT प्लॅटफॉर्मांतल्यान कोंकणी फिल्म आतां पळोवपाक मेळटली. तशेंच किडनॅप हें कोंकणी फिल्म 2 जूनाक रिलीज जाता आनी कोंकणी मोग्यांनी तशेंच गोंयकारांनी हें कोंकणी फिल्म पळोवचें असो उलो कोंकणी किडनॅप फिल्माचो निर्मातो जॉयविन आनी तांच्या फिल्माच्या कलाकारांनी मारला.
शिवाजी महाराज की जय, जय शिवाजी, जय भवानी अश्यो घोषणा दीत आयतारा पेडणेच्या पोरसकडे वाठारांत कोल्हापूर सावन हाडिल्ल्या शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे आगमन जालें। शिवमोगिनी घोषणा दीत आनी केसरी झेंडे हुबोवन महाराजाच्या पुतळ्याचे स्वागत केलें। कोल्हापूरच्यान हाडिल्लो हो पुतळो 13 फूट लांबीचो आसा। आयतारा 4 जूनाक महाराजांच्या पुतळ्याचे मुख्यमंत्र्याचे अनावरण जातलें। रेस मागोस वाठारांत सध्या उदका पुरवणीच्या प्रस्नान तोंड वयर काडला। हो प्रस्न सुटावो करपाक पंचायत पुरायपणान अपयशी थारला असो आरोप समाज वावुरपी राजेश दाबोळकार हांणी केला। जाल्यार बेकायदेशीर बांदकामाक तशेंच मेगा प्रकल्पाक परवाने दीत सुटिल्ल्यान उदकाचो प्रस्न तयार जाला अशें राजेश म्हणटा। आयतारा सांगेच्या भाटी पंचायतीची ग्रामसभा बरीच तापली। ह्या वेळार थळाव्यांनी सरपंचाक प्रस्न विचारून नाकापुरो केले। पंचायत वाठारांत कसल्याच कामाची गंभीरताय घेवंक नाशिल्ल्यान बेगोबेग राजीनामो दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पिवपाच्या उदकाचेर तशेंच हेर उदरगतीच्या कामाचेर चर्चा जाली, मात सरपंचान खंयच्याच प्रस्नांची जाप दिवंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी सरपंचाचो निशेध केलो। मदरसा ऑपरेशनाच्या विशयावयल्यान रुमडामळ दवरलेची ग्रामसभा आयतारा बरीच तापली। मदरसा ऑपरेशन हे बेकायदेशीर आशिल्ल्यान ताचेर कारवाय करून ते बंद करचे अशी मागणी थळाव्यांनी पंच सदस्याकडेन केली। वाद हाती भायर वता तो पळोवन पुलिशेन हस्तक्षेप करून 2 गटांमदले वाद थांबयले। मोर्जे कन्नाईक वाड्यावयल्या एका नागरिकान गांवांत रस्तो करपाक विरोध केला। फाटली 15-20 वर्सां जाली हो रस्तो जावचो अशी ह्या कन्नाईक वाड्यावयल्या लोकांची मागणी आशिल्ली, पूण एका मनशाकडल्या ह्या रस्त्याक विरोध जाता। सरकारान हाचेर लक्ष दिवन तोडगो काडचो अशी मागणी थळाव्या कन्नाईक वाड्यावयल्या लोकांनी केल्या।
वाळपय म्हालात पावसा पयलींची कामां आयज मेरेन पुराय जावना. 50% कामां अशीच आसात. वाळपय बाजारांत गटारां नितळ करप, लादिनां बसोवप ही लेगीत कामां अर्दवट आसात. वॉर्ड 3, 8 आनी 9 ह्या वाठारांत नाल्याची लेगीत नितळसाण केल्ली ना. वॉर्ड क्रमांक 9 नाल्याची सारखीच आवतिकाय जाल्या. उदक दूषित जाला आनी ह्या घाणयाऱ्या उदकाचो लोकांच्या भलायकेचेर वायट परिणाम जावं येता. एकादो पावस पडपाक लागलो जाल्यार उदक तुंबून उरतलें आनी हांचो लोकांक त्रास जातलो. पालिकेन आपलें काम वेळार पुराय केल्ल्यान ही आपत्ती येवची ना अशें लोकांचें म्हणणें. गांवाची उदरगत जावपाकूच जाय, पूण सैमाचो इबाड करून गांवाची उदरगत जातली जाल्यार ते कोणाकूच मान्य जावचें ना. चिंबलाचे बाबतींतूय होच प्रकार घडपाक लागला. चिंबला गांवांतल्या मड्ड्यार दोंगुर्लेचेर येवपी बांदकाम प्रकल्पाक लागून गांवचें अस्तित्व धोक्यांत आयलां. मोर्जे वाठारांत बेकायदेशीर बांदकामां, पारंपरीक रापणकारांची वाट आडावप, रापणीच्या सुवातीन फ्लोटिंग जेटी बांदपाची बेकायदेशीरपणां सुरू जाल्यात. ती पंचायतीन बेगोबेग सुटावी करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी आयतारा ग्रामसभेत केल्या. जाल्यार उदका पुरवण कोयराच्या विशयावेल्यान लेगीत ग्रामसभा तापली. मोर्जेन साबार वर्सां सावन मागणी आसून लेगीत बाल भवन केंद्र कित्याक उबारिनात असोय प्रस्न ह्या वेळार थळाव्यांनी केलो. सगळ्या पालिका वाठारांत पावसा पयलींच्या नितळसाणीच्या कामाक सुरवात जाल्या, पूण मुरगांव पालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 6 मात घाणयाऱ्या उदकाची टाकी अजूनय खाली केल्ली ना. हे टाकयेन उदक साचून उरलांच. ते भायर प्लास्टीक बाटल्यो आनी हेर नाका जाल्ले कोयर भितर साचला. ताका लागून पावसान जळारां पसून डेंग्यू आनी मलेरिया सारकेली साथीची दुयेंसां पातळपाची भिरांत समाज वावुरपी शंकर पळजीन उक्तायल्या. उसगांव पंचायत क्षेत्रांत नेस्ले, MRF अश्यो वट्ट 15 कंपन्यो आसात. मात ह्या कंपन्यो थळाव्या लोकांक मात कामार घेनात अशें म्हणीत उसगांव पंचायत वांगडी रोहन गावडेन खंत उक्तायली. कामार घेनाशिल्ल्या कारणान उसगांवांत बेरोजगारी वाडल्या. देखून थंयच्या तरणाट्यांनी एकठांय येवन हे विशीं आवाज उठोवचो अशें गावडे म्हणटा.